स्पीकर सर, आत्ताच म्हजो आनी विजयाचो एक बारीकसो पासाभास जाल्ले. विजय बाबान म्हाका सांगलें की बिझनस कमिटी एडवायजरीची कमिटीचे मिटिंगाचे जेन्ना हांव दोनो ते बाकीचे सगळे पुजा येता आनी एकठांय हाडटा. हे हावजान टेबल केल्लो बिझनस कमिटीचो रिपोर्ट हांगा म्हज्या हातीन आसा आनी सेकंड रिपोर्ट 2024 तेजेर क्लियर बरयल्लें आसा. व तो सगळे सांगतात ते सत्य न्ही म्हूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. The committee recommended that the business of the House should conclude by 7 p.m. maximum and parties would get 30 minutes to speak on the demands which they should adjust in between their members. Speaker sir, I don't tell what I don't want to speak. Very clearly, and toy members, I am not a member. I know I am not a member. I was a member when I was there as a legislative minister. But he is there. No member of Vijay Sadaja नाव आसा Speaker sir. So ते दाखवून दिवपा नाका की म्हाका कांयच खबर ना, ताका सगळें खबर आहा. दुसरी गोष्ट सांगली की आपण तुझ्या मतदारसंघात येता तो वेलकम आसा. फक्त सांगचो टायम केन्ना आय वेलकमिंग माय कॉन्स्टिट्युएन्सी चायेचो जेवणाचो कसलो अरेंजमेंट करपाचो करता स्पीकर सर. स्पीकर सर, आतां डिमांडाचेर उलयता तेन्ना म्हाका दिसता म्हजे बाकीचे खूब जाणां उलोवपाचे आहा. आज बुलेटिन काडटा 8 सो आय विल नॉट वेस्ट माय टायम मच टायम बट आय विल ब्रिंग फ्यू पॉयंट्स दॅट इट इज नॉट वेदर आय एम रुलिंग ऑर ऑपोजिशन. It is the points which are place of the constituents and the people of the constituencies where it is put as part of a demand that the Honorable Chief Minister has today's whose demands are, he takes into action and gets those things done, Speaker sir. Speaker sir, looking at this, I will only recommend that I'll speak on the finance first. Finance and Speaker Atasi, everybody speaks on it. आणि जे proposals मांडटा खंयचो आमदार आनी फॉरवर्ड करता आनी मागीर फायनान्सान जे issues जाता उरता. I am not speaking today. I used to speak when I was MLA that time also. I think there should be आता CM गती शक्ती म्हणून PWDन केला. It's a good thing. गतीशक्ती सगळे फायले पुतून येयल्यो आतां पुतून गतीशक्तीचे प्रिमियमान त्या कोड नंबर घालपाक जाय वयर घालपाक जाय. बरें सगळे करा, पूण ताका फायनान्साकूय गतीशक्ती घालची अशी हांव विनंती करता. कित्याक खंयचे जर गोश्टी जाता ह्यो फुडें व्हरपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी बरे भशेन जावपाक जाय. आमचे पर्सनल कांयच कामां आसना. इट इज अ मतदारसंघाची कामां जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा आनी आमची मतदारसंघात जाता खुबशीं कामां. 2000 आता फायनान्साचे उलयता तेन्ना GSIDC फायनान्सा अंडर येता. 2014 चालू केल्ले प्रोजेक्ट आज पासून कंप्लीट जायना स्पीकर सर. लोक म्हाका विचारता एज आमदार की कित्याक तूं रुलिंगान आसा वा ना, तूं ऑपोजिशनान आसा वा काय कितें. सो हांव हॉनरेबल CMक रिक्वेस्ट करतलो की हे जे प्रोजेक्ट आसा ते पर्सनली इनवॉल्व जावन, कित्याक तो चीफ मिनिस्टर आनी फायनान्स पोर्टफोलियो तेजे अंडर येता. GSIDC चेअरमॅन आनी तो ते मॅनेजमेंट तो करता. सो हे प्रोजेक्ट जे बाकीचे डिपार्टमेंटान आसा कित्याक ते फक्त आतां EFC घे म्हणटा. सो स्पीकर सर जेन्ना पयलीं EFC घेतली पुत्तून EFC घे म्हणटा. हांव नको समजना गती शक्ती जी आज प्रपोजल ऑफ PWDन घातला आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी तिनूय डिपार्टमेंटान WID घातला ते म्हाका फायनान्सानूय घालपाक जाय. कित्याक तो सकलर आतां अंडर सेक्रेटरी फायनान्सान काडला. सो तेकाय गतीशक्तीन घालचो असो रिक्वेस्ट करता. वा जाय जाल्यार सकलर आय कीप ऑन अ टेबल ऑफ द हावस वेर इट इज मेन्शन कोण कोण आसा आनी थंय एड करचो. फायनान्सानूय गतीशक्तीन घालचो स्पीकर सर. स्पीकर सर, दुसरी गोश्ट जी आसा की आमचे जे रोड्स आसा खुबशे दिसांनी आमचे मतदारसंघात रोड डॅमेज जाल्ले आसा. नॉट बिकॉज इट इज worn out roads or anything. It is because of various activities which are being conducted by various electricity departments, various corporations, बाकीचे डिपार्टमेंट where they dig the roads and roads are defined. हांव परतून CMक सांगता, पळय TCP डिमांडाचेर उलयल्लो की आमच्या मतदारसंघात जे रोड जे आसा हे रोड ODPन आनी बाकीचे जे रिजनल प्लॅनान हे दाखयल्ले आसा 20 मीटर 30 मीटर आनी हे 20-30 मीटर जर आमचे मेंटेन जाता विदाउट एक्विजिशन आनी लोक जर ते दिता जाल्यार ते TDR कॉन्सेप्ट PWD मिनिस्टर आनी TCP मिनिस्टरान उलोवपाक जाय. आनी दोगांनी जर जुळ्ळे जाल्यार हो कॉन्सेप्ट जर हाडलो जाल्यार आमचे NOC दिवपाक लोक तयार आसा. आनी तेजेर आमी मागीर हे सगळे मोदी रस्ते फोडपाचे हे सायडीन फोडून आमी करूं शकता स्पीकर सर. जे खंय जायना ते जायना पूण जाता एटलीस्ट म्हणजे आय हॅव द कॅपेसिटी आमच्या लोकांक कन्विन्स करून बाबा हो जागो तुमचो आमी घेता जाल्यार वील गिव यू 2 times 3 times 4 times FAR. कितें फरक पडटा स्पीकर सर. मातसो सरकारान हे सपोर्ट आमकां एक्विशन जायना. 2013तल्यान जानेवारी 1, 2013 जेन्ना काँग्रेस सरकार सेंट्रल लँड एक्ट बदललो आज 1 स्क्वेअर मिटर आमचे गोंयच्या स्टेटीचे अंडर आमी एक्वायर करूं शकना. आनी तेन्ना हे सगळे डेव्हलपमेंटाचे इश्यू फुडें वयतात सर. स्पीकर सर, आज खुबशी गोश्टी आमच्या सगळ्याचे मतदारसंघात आसतले पूण म्हाज्या सांगता हो TDR कॉन्सेप्ट इज अ स्टेट कॉन्सेप्ट आनी म्हाका सांग परतून बील धाडपाचें नाका सेंटराक. सो आय थिंक दे शूड स्पीक टू इच अदर अँड फायंड दीस कॉन्सेप्ट वेर वी वील बी एबल टू take this TDR wherever we can widen the road, put our utilities, put our things, and these 30-meter roads will be established. Because sir, आज हांव पळयता की बिल्डींग बांदता आनी तो TDR कंज्यूम करता म्हणजे FSI कंज्यूम करता पूण रोड जो आसा तो सोडना.
I think some coordination is required between the departments and various other things, Speaker sir. Speaker sir, as आम्ही इलेक्शन ऑफिसाचे उलयता तेन्ना आय थिंक वी रिक्वायर अ कंटिन्युअस अपडेशन. मदीं मदीं इलेक्शन आसता तेन्ना अपडेशन करता. पण आय थिंक इट रिक्वायर मागीर इतलो स्ट्रेस जाता BLOचेर आनी बाकीचे गोश्टी आनी मागीर कशाकय पावता. आय थिंक चीफ मिनिस्टर आय नो इज जस्ट अ नॉमिनल थिंग, एवरीथिंग इज डन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. बट हावेवर ही हॅज टू टेक इट अप with the center saying that the election updation should be regularly who is completing 18 years, who is wants to transfer his voting card from here to there on the addresses. I will tell you instances after integration of the Aadhaar card link, seeding Aadhaar card with the election card. Still, if I press, now you can get on the line. You can press that Aadhaar card number or election card. You will find in my own constituency one or many persons, Speaker sir, that there are people who are in my own constituency having 3 votes, Speaker sir, of different booths. I don't know what is the reason, Speaker sir. I think seriousness has to come and that way integrate the entire nation together and find where else they are having votes and put the system in place, Speaker sir. And it should be continuous updation, Speaker sir. Speaker sir, दूसरे जे आसा, I will not take much time. I know there are a lot of demands today, very important demands today, but because you already pressed the bell, I don't want to act like selfishness like other people. When you press the bell also, 2 minutes and मागे अर्धा रोल येता. I will not do that because I can see there are almost 17 colleagues of mine, 16 colleagues of mine who have to speak before 7 o'clock and there's hardly 45 minutes. But I will just, last thing I will tell Speaker sir, all these demands are very important demands. Fire and emergency services is doing a good job in Goa. Amche Matdasangan, we have a fire station which is catering to a very vast area. I will only request CM that the vehicles which were brought were long back old. Now modern equipment vehicles have come, modern things have come, cutting of trees, because that is a major problem what was faced these days, where trees have fallen, cutting was done and they leave it there. They don't have equipment to lift it. Big trees. I don't know how they can do it, but I would request CM to bring more modern equipments in fire services so that the people in the fire services department, they can have it. Dusra Speaker sir, only last, urban development minister or they give in the municipalities, they take people and give to fire. They take in such a way that we know in June, pause patta. June, July, August, September, 4 months dita, Speaker sir. But 4 months je staff the salary dita, fire on bitter, attendance dita, but pagar padna. So I think some coordination is required between urban development minister and honorable chief minister as fire service department, because 30 people who are given, त्यांना salary टायमार पडप reimburse जावपाक जाय आणि जून म्हयन्यानूच ताका दिवपाक जाय अशें. थँक्यू स्पीकर सर. चड उलयना, परतून एकदा कट मोशना अपोज करून जे डिमांड ताका सपोर्ट करता. थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात GNH.